रानवटी बोकड्यो. राम एका गांवांत रावतालो. ताचे लागीं जायत्यो बोकड्यो आशिल्ल्यो. तो बोकड्यांचें दूद विकून पयशे जोडटालो. एक दीस तो बोकड्यो घेवन रानांत गेलो. बोकड्यो सदचे भशेन तण खावपाक लागल्यो. त्या वेळार कांय रानवटी बोकड्यो रानांत चरताल्यो. हो राम जेन्ना पोसपी बोकड्यांक घेवन घरा गेलो तेन्ना ताच्या कळपांत कांय रानवटी बोकड्यो भितर सरल्यो. आपल्या कळपांत घुसखोरी करपी रानवटी बोकड्यो घेवन घरा पावतकच रामान ह्या सगळ्या बोकड्यांक सुरक्षीत सुवातेर बांदले. दुसऱ्या दिसा अचकीत बर्फ पडपाक लागलो. देखून रामाक आपलीं बोकडां चरपाक भायर व्हरूंक मेळ्ळीं नात. घरांत तांकां जेवण दिवपाचो विचार तो करतालो. ताच्या घरांत रानवटी बोकड्यांनी रावपाक जाय अशेंय ताका दिसतालें. फुकट बोकड्यांक दवरपा खातीर ताणें रानवटी बोकड्यांक चड तण खावंक दिलें. घरगुती बोकड्यो तें सगळें पळयताल्यो, पूण ती कांयच करूंक शकली ना. बर्फ पडप बंद जातकच रानवटी बोकड्यो पळून गेल्यो. रामाक राग आयलो. ताणें रानवटी बोकड्यांक म्हणलें, हांव तुका चड तण दिलें तरी हांगाच्यान पळून वतात. रानवटी बोकड्यांनी म्हणलें, आमी तुज्या वांगडा रावलीं आनी फाल्यां नव्यो बोकड्यो कळपांत आयल्यो जाल्यार तूं तांकां आमचे परस चड खाण दितलो. नव्यो बोकड्यो येतकच पोरन्या बोकड्यांचेर अन्याय करतलो हें आयकून रामाचें तोंड पडलें. बोकड्यो सत्य उलयताल्यो म्हूण रामान जाप दिली ना. देख, आपल्यो चुको मान्य करप फायद्याचें.